आमचे हे समस्त मुरगाव शिवप्रेमी हांच्यानी एक कल्पना केली की हांगा ह्या सड्याचेर की छत्रपती आमचे गोब्राह्मण प्रतिपालक हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांची मूर्ती स्थापन करपाची यांची कल्पना म्हाका आयकून खूप बरी दिसली. पण सकाळी म्हाका बातमी ऐकली की MP हांगासर धाड घालता म्हणून आमच्या सपनांची राख रांगोळी करूंक सोदता म्हणून. तेन्ना समस्त शिवप्रेमी सारखी तळपायाची आग मस्तकाक पेटल्या भशेन सगळे एकठांय झाले. आणि हांव सांगूंक सोदता हे MPक तुम्ही खंय वयता ती दादागिरी करतात, तो अन्याय करतात, तो अन्याय तुम्ही बंद करात. अरे आमच्या मुरगांवचो राजा हांगासर आशिल्लो तो मोडपाचो प्रयत्न केल्लो. ते आमची गणपती बाप्पाची लाडक्या गणपती बाप्पाची मूर्ती पुलीस स्टेशनाचेर हाडून दवरलेली. हिंदू चाळव नंतर कितें जाता आणि ह्या आमच्या छत्रपती शिवाजी महाराजाची पावन मूर्ती ह्या सगळ्याच्या येता म्हणजे तरणाट्यांच्या भितर एक आदर्श निर्माण जाता. आज 18 फेब्रुवारी फाल्यां 19 फेब्रुवारी आणि प्रत्येक 19 फेब्रुवारी म्हळ्यार शिवजयंती. प्रत्येक हिंदूंच्या भितर श्वास जो आसा तो हर हर महादेव म्हणटा आणि जय छत्रपती शिवाजी महाराज की जय म्हणटा. हर हर जय भवानी म्हणटा. आणि तो हिंदू आज चाळवतो तर कोण चाळवतलो? प्रभू गांवकर मुरगांवचो रहिवासी एक शिवप्रेमी तुमचे सगळे जे हांगासर जितले ऐकतात तांच्या कडेन हांव एक मागणी मागता. खरें म्हटल्यार आयज अभिमानाची गोश्ट आसा की हांव ह्या मुरगांवान उबो आसा आणि ज्या जाग्याचेर तुमी पळयतात म्हज्या देगेक एक सुंदर अशी शिवप्रेमींनी शिवछत्रपती महाराजाची मूर्ती हांगासर घातलेली आसा आणि ती 19 तारखेक ताचें अनावरण जावपाचें आसा. एक अभिमानाची गोश्ट आसा. कारण कशें आसा की आमचे ह्या मुरगांवान एक कांयच नाशिल्लें म्हणजे शिवछत्रपती जावं कितेंच म्हणजे आमचे किल्ले आसा थंय किल्ले आसा एक धरोहर आसा आमकां किल्ल्याची धरोहर आसा. आमी वर्साच्या वर्सा 19 तारखेक 19 फेब्रुवारीक आमी शिवजयंती त्या किल्ल्याचेर मनयतात आणि आमकां खबर आसा तो किल्लो सुरवात जावन सारको सकयल भाटा मेरेन वयता असो बऱ्यांतलो बरो किल्लो आसा. पूण आमकां हांगासर मूर्ती नाशिल्ली. ह्या शिवप्रेमींनी हांगासर ही मूर्ती घातिल्ली आसा. आमकां एक अभिमानाची गोश्ट आसा की हांव ह्या मुरगांवान रावता ह्या सड्याचेर रावता आणि बऱ्यांतली बरी सुंदर मूर्ती जिचें अनावरण जें आसा 19 तारखेक जावपाचें आसा. पूण तातूंत एक अडखळ येता, एक ट्विस्ट येता. तुमकां सांगता आयज आमी ज्या जाग्याचेर ही मूर्ती ह्या शिवप्रेमींनी घातलेली आसा त्या जाग्याचेर आपलो हक्क दाखोवपा खातीर ही MPA म्हणजे पयलींची MPD आतांची MPA आयिल्ली आसा. हांव तुमकां एकूच सांगता ही MPA जी आसा पळय ही स्वर्गांसून पडोंक ना हांगासर. तुमकां एकूच सांगता ज्या जाग्याचेर ह्या शिवप्रेमींनी ही मूर्ती बसयलेली आसा ती जागा जी आसा पळय ही केन्नाच यूज नाशिल्ली. थंय हाडून कचरे उडयताले कितें उडयताले. आयज त्या शिवप्रेमींनी ती जागा सुंदर केलेली आसा, बरी नितळ केलेली आसा आणि त्या जाग्याचेर एक सुशोभ अशी मूर्ती शिव छत्रपतीची मूर्ती थंय घातिल्ली आसा. पूण कितें काय म्हटल्यार आयज ही MP जी आसा MPA थंय येवन दादागिरी करता. ते मोबायल तुमकां घालपाक दिवचे ना म्हणजे वयता थंय दादागिरी ह्या MPAची जाल्लेली आसा. ही जर जागा तुम्ही जर एक 8-15 दीस पळयली आसतली जाल्यार जागा एकदम घाण आसली, एकदम अनयुजेबल आसली. हे आमच्या सगळ्या भुरग्यांनी मेळून हांगासर हे एक स्थापना करपाची म्हणून शिवाजी केला आणि तेंच्यांनी क्लीन करून फाल्यां हे बसोवपाचें म्हणून एक संकल्पना केला. MPDन आतां मदींच 8 गाडी हाडून हे कितें करीत आसा जाल्यार आमी ही मूर्ती बसोवपाची आयचो आनी कालचो विचार जाल्लो. हो विचार ऑलमोस्ट 10-12 वर्सां जाली हे आमच्या मंडळाच्या हेंच्या मनान आसलो. 10-12 वर्सां हांगासर बसप ही मूर्ती कित्याक बसोवपाची जाल्यार आतां पळय हांगासर एक आमचो फोर्ट आसा. फोर्ट आमचो एक संभाजी महाराज बी येवन गेले म्हणून असो एक इतिहास सांगता. आणि हो फोर्टाचो जर इतिहास पळयलो जाल्यार ऑलमोस्ट 1737 त्याच्यान आणि मागीर परतून पोर्तुगान काबीज केलो. परतून मागीर आमी काबीज केलो म्हणजे मराठा समाजान मराठा हे जे आसले वॉरियर्स तेंच्यांनी काबीज केलो आणि असो तसो इतिहास आसा. आणि त्या खातीर हेंच्यांनी एक संकल्पना केल्ली की आमी एक शिवाजी महाराजाची मूर्ती खंय तरी बसयतले आणि ही जागा आमी पळोवन ऑलमोस्ट एक 16-17 वर्सां जाली ती संकल्पना आसा. मूर्ती कित्याक बसोवपाची जाल्यार आज आमी सकाळ फुडें कामाक वयतले जाल्यार आमी शिवाजी मुर्तीचेर पळोवन एक आमकां एक स्फूर्ती येता म्हणजे ह्या शिवाजी कडल्यान आमी कितें कितें बरे विचार घेवपाचे त्या खातीर मूर्ती बसोवपाची अशें आमचे विचार आसले. मागीर आनी मूर्ती कित्याक बसोवपाची जाल्यार शिवाजी महाराजाची जी स्वराज्य स्थापना केल्ली ती स्वता खातीर करून नासली तर ती सगळ्यां खातीर केली. म्हणजे सगळो एक समाज आसा तांकां सगळ्यांक एकवट सगळ्यांक करून घेवन वचपाचो अशी जी संकल्पना आसली. आणि तेच हे आमच्या भुरग्यांनी हे करून जे फाल्यां जे आमी 19 तारीख जी स्थापना करतले ते त्या लागून जे कोण जे आठ गाडी हाडटा तेंच्यांनी बरें तेचेर विचार करचो आणि आमकां हेच्या बद्दल म्हणजे सहकार्य करपाचें सगळ्या आमच्या मुरगांववासियांनी. विधी शेडगांवकर आयज खरेंच
बरें दिसता की आयज आमकां वास्को शारान आमच्या सड्यार भागान आमकां खंय तरी एक शिवाजी महाराजांची मुर्ती दिश्टी पडटा. ही आमची एक सिनियर सिटीजनांची एक आशा आशिल्ली की एक सड्यार भागान एक खंय तरी शिवाजी महाराजांची मुर्ती जावची म्हणून. पण आयज खरीच आमी यूथ खंय तरी लक्की आसा की आमकां सड्यार एक मुर्ती पळोवपाक मेळटा. आणि हांव सगळ्यांका फाल्यां मुरगांवच्या आमच्या सगळ्या लोकांका सांगूंक सोदता की फाल्यां सगळ्यांनी येवचें, भायर सरचें आणि आमच्या शिवाजी महाराजांची मुर्ती इनॉग्रेशन करचें. कांयच कळना की हांगासर कितें चल्लां MPA खंय खंय वयता थंयसर म्हणटा हें करतात, धुमशाणां करतात. म्हाका दिसता कोला खातीर आमी आतां फाटल्या दिसांनी आमी हें केल्लें कोल पोल्युशन जाता म्हणून. जाल्यार आयज हे MPT लोकांची घरां मोडपाक, दुसरें म्हणल्यार खंयचे खंयचे वाटे आहा ते वाटे हे करतात, आडयतात. MPTचे कितें चल्लां तेंच कळना आमकां. वयता ते दादागिरी तेंची. आयज आमचो शिवाजीचो पुतळो आमी हांगासर बसयता, थंय तेंची दादागिरी. म्हाका दिसता CMान हेजेर सारकी दखल घेवपाची आनी हेंचेर जे MPA हे दादागिरी करता तेजेर मातशें करपा. कित्याक जेटी वयल्या लोकांची घरां मोडपाक पावले, आमची बोगद्या वयले पावले, हर्बरचे जी पुर्तुगेज टायमाची घरां ती घरां मोडपाक पावले कळ्ळें. पूण म्हाका दिसता हे MPA आहा पळय कोण तरी हांकां आमचो पॉलिटिशन एक्स पॉलिटिशन बीन कोण तरी हांगा शामील आहा आनी हांकां खंय ना खंय आमकां खंय तरी डिस्टर्ब करपा खातीर म्हाका दिसता हें करता. सड्या वयलोच एक शिवप्रेमी जे फाटल्या 10 वर्सांसून हांगा शिवजयंतीचो उत्सव साजरो करता. इतिहासांतली एक धाकटीशी गोश्ट सांगपाची म्हटल्यार की व्हडलोसो काळ जो इतिहासान आसलेलो तो आमकां ब्रिटिशान गुलामगिरीन दवरलो आणि त्या काळान क्रांतीची एक मशाल घेवन लोकमान्य बाल गंगाधर टिळक हिणी 2 उत्सव साजरे करपाचो निर्णय घेतलो जे सार्वजनीक आसतले. पयलो म्हटल्यार गणेश उत्सव आणि दुसरो म्हटल्यार आमची शिवजयंती. आतां आमी हो काळ पळयता तितून फाटल्या दिसांनी MPA ह्या मुरगांवच्या राजाक सुद्दां त्रास करता आणि आतां शिवजयंती उत्सवाक त्रास करपाक लागून फुडें सरता. तर म्हाका दिसता ती एकवट करता पळय त्या एकवटीक हेंचो नकार आहा. ती एकवट जी जाता सगळ्या शिवप्रेमींची सड्या वयरसून न्हू तेका हेंचो कंप्लीट विरोध आसा. तर आमी पळयला की शिवाजी महाराजाच्या काळान शिवाजी महाराजाक स्वता फादर ऑफ नेवी म्हटलेलो आहा. तर आयज ह्या तटाच्या बंदराचेर जो शिवाजी महाराजाची मुर्ती उबी रावता तर ह्या सगळ्यांक ह्या गोष्टीचो आनंद जावपाक जाय. पूण हे मान्य करपाक तयार ना. सो हांव हे सगळ्या शिवप्रेमींच्या वतीन तांकां सुद्दां निवेदन करता की फाल्यांची जी भव्य मिरवणूक आहा, फाल्यांचो जो भव्य सोहळा आहा तांकां तुमी सगळ्यांनी उपस्थित लावन शिव विचार आणि शिव तेज हेंचे सगळ्यांनी स्मरण करपाचें. धर्मेंद्र प्रभुदेसाय आयज खूब अशी गर्वाची गोष्ट जाल्ली आसली की आमी हांगा आमचे छत्रपती शिवाजी महाराज हांचे प्रतीक, आमचे एकात्मिकेचे प्रतीक आणि आमचे म्हाका दिसता मुरगांवच्या अस्मितायेचे प्रतीक म्हणून आमी हांगा एक मुर्ती स्थापना करपाक ठरयल्लें आसा. फाल्यां शिवजयंती आसा पूण अशें आयकून आयलें आसा की खूब अशे आडमेळी करपाक खूब जाणांनी प्रयत्न केल्लो आसा. म्हाका दिसता छत्रपती शिवाजी महाराज हो हें आमचें आराध्य दैवत आसा आणि सगळी कडेन महाराष्ट्रानच न्ही तर गोंयभर आमच्या शिवजयंतीक शिवाजी महाराजाक आमी खूब मान्यता दितात. तांकां एक आदर आसता, तांचो एक रिस्पेक्ट आसा आणि अशा ही देवतेची मुर्ती हांगा स्थापन जावप म्हणजे म्हाका दिसता मुरगांव हें आसा कॉन्स्टिट्युएन्सी ही प्रतीक जावन एक निर्माण जावपाक एक बरें व्हडलें कार्य अशें आमी फाल्यां ठरयल्लें आसलें. पूण म्हाका दिसता थोड्यांक हें गरज ना अशें दिसता. शिवाजी महाराज हे सगळ्या जनजातीक घेवन फुडें व्हरचें प्रतीक आसलें, एकात्मिकेचें प्रतीक आसा आणि म्हाका दिसता हे जी मुर्ती स्थापना आसा ती जावपाकच जाय. वेंगुर्लेकर फाल्यांचो दीस आसा तो खूब आमकां अभिमानाचो आसा कित्याक की फाल्यां शिवजयंती. छत्रपती शिवाजी महाराज छत्रपती शिवाजी महाराजाक लागून आयज सगळं हिंदुत्व जागृत आसा आणि आयज गोंयभर हिंदुत्व देवळां दिसता ती फक्त छत्रपती शिवाजी महाराजाक लागून दिसता. आयज खंयसर ना खंयसर तरी आमकां बीन दिसतालें की आमच्या मुरमुगांवान छत्रपती शिवाजी महाराजाची मुर्ती स्थापीत जाल्लेली जाय आसली. पूण आयज तो विलक्षण सण येयल्लो आसा आणि तो फाल्यां आसा. हांव सगळ्यां कडेन मागता की फाल्यां इनॉग्रेशन आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी येवपाचें. उर्मिला उमेश शिंदे मुरगावची रहिवासी आहे आणि उद्या 19 फेब्रुवारी शिवजयंती आहे. तर शिवप्रेमींनी इथं मूर्ती बसवण्याचं काम केलेलं आहे. तर त्याचं उद्या अनावरण आहे. तर ज्यांना शिवाजी महाराजांविषयी आस्था आहे, प्रेम आहे किंवा अभिमान आहे त्या सर्व लोकांना मी विनंती करते की सर्वांनी इथं यावं आणि हा
उद्घाटनाचा जो सोहळा आहे ना तो आपण सणामध्ये साजरा करूया. ज्याच्या खातीर देव देवाऱ्यान आहा आणि कळस देवळाचेर आसा, अंगणात तुळस आसा, अशें आमचे छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती फाल्यां आसा. आणि आमकां सगळ्या मुरगांव वासियांक आनंदाची गोष्ट आसा की सगळे शिवप्रेमींनी हांगासर फाटल्यान छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अश्वरूढ मुर्तीचे अनावरण फाल्यां जातलें. ह्या खातीर सगळे आनंदीत आसा. अनेक वर्षाचो आमचो इच्छा आसली ती हांगासर जाता. हांगासर संभाजी महाराजांचो किल्लो आसा. पूण एक आतां अशें लक्षांत येता की हांगासरली MPA आदींची MPT हेका विरोध करता आणि अशें आयकपा येला की लोकांक नोटीस धाडटा आणि कितें कितें करत आसा तें आमकां पडलेलें ना. आमी MPAचे अधिकारी हांकांय विनंती करता की फाल्यांच्या ह्या राज्य उत्सवान तुम्ही शामील जाया. कारण की छत्रपती शिवाजी महाराजांचो आदर्श आयज जे तुम्ही बोटी हांगासर चलयतात तेजे जनक सुद्धा छत्रपती शिवाजी महाराज अशें म्हणटात. आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जे कार्य आसा महिलांच्या बाबतीन आसत, भुरग्यांच्या बाबतीन, सगळ्या जाती धर्मांचे आसत, छत्रपती शिवाजी कार्य हे थोर आसा. आणि जे कोण विरोध करता MPA हो जागो कमी पडला काय कितें आमकां कोणाक खबर नासलो. हो जागो इट्स अ ओपन एरिया, ब्लॅक स्पॉट असलो. अनेक वर्सां तो क्लीन करप प्रयत्न जालो. आतां खंय तरी आमच्या कडेन 5 पैसे जमवून आमी ही मूर्ती हांगा हाडल्या. फाल्यां तेजें अनावरण आसा. MPAचो कोळसो जावं आयर्न ओर जावं सगळं आमी खाता. MPTचो ग्रावंड तुमी काबीज केला. लोकांच्या घरांक नोटीसी धाडटा, रस्त्यांक. अरे महाराजांच्या पुण्य कार्या खातीर 50 स्क्वेअर मीटर 100 स्क्वेअर मीटर जागो तुमकां कमी पडलो काय कितें? हे आमचे शिवप्रेमी कदापि सहन करचे ना. फाल्यां ह्या मूर्तीचे अनावरण जातले. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय.